नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। नोव्हेंबरात बायणा जाल्ली घरफोडी पुलिसांनी 6 दुबावित आरोपी सयत 5% मुद्देमालूय केलो जप्त पूण 7व्या दुबाविता कडेन अर्दो मुद्देमाल आशिल्ल्यान पुलीस ताच्या माघार नायक फामिलीन दिली म्हायती। दिवसाले एक गल्लीत मरण आयिल्ल्या बायलेचो खून जाल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान जाले स्पष्ट। खून प्रकरणात 48 वर्सां पिरायेच्या दुबाविताक दिवचल पुलिशेन केली अटक। वाळपय पुलिशेन गुळे वखदाड कारवाय करून केटीसी बस स्टँड वाठारात 338 ग्राम ड्रग्स केले जप्त। 3 जाणांक धरले रंगे हात। अटक केल्ल्या दुबावितांक सुनायल्या 13 दिसाच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त। गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिमल्याच्या थळाव्यांचो विरोध कायम। कोर्टाचे काम बंद दवरपाचो आदेश आसून लेगीत चल्ला बांदकाम। पंचायतीन आमचो केलो विश्वासघात तिडकल्ल्या थळाव्यांचे म्हणणे। बर्च रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणाचो चौकशी अहवाल सरकाराक केलो सादर। चौकशी समितीन पंचायत संचालनालया सयत प्रदूषण नियंत्रण मंडळा सयत हेर संबंधित खात्यांचेर काडलो फोग। आणि परवरी फ्लायओव्हरच्या कामा खातीर 2 महिने ओडीपी बायपास रस्तो ते दामियांदी गोवा तसेच कदंब हॉटेल ते कोकेरो जंक्शन रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी जारी केला आदेश। आता खबरो विस्तारान। नोव्हेंबरात बायणा घरफोडी जाल्ली। या संदर्भात पुलिसांनी 6 दुबावित आरोपींसयत 5% भांगर चांदी आणि तशेंच पैसे मुद्देमालूय जप्त केल्ले आसा। पूण 7व्या दुबाविता कडेन अर्दो मुद्देमाल आशिल्ल्यान पुलीस ताच्या माघार आशिल्ल्याची म्हायती नायक फामिलीन दिली। पळयात। म्हाका अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका न्ही अशी भंय दिसता। आता 1 महिना जावपा आला, 1 महिना वयर जाले पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा। आमकां अजुनूय आमकां भंय दिसता। पोलिसांनी तें दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका ते आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना। ते चोर कशें सुटपा जायना। आतां सुटलो फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्याक। 18 नोव्हेंबराक बायणा घरफोडी जाल्ली। या घडणुके उपरांत त्या घरच्यांचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाल्लो। त्या उपरांत वास्को पुलिसांनी फास्ट ट्रॅकान केस सोडोवपाक दीस रात एक केल्ले। पुलिसांनी ह्या संदर्भात ओडिसाच्या 6 आरोप्यांक अटक केले जाल्यार 7वो आरोपी अजून फरार आसा। या 6 आरोप्यांकडल्यान पुलिसांनी 5% भांगराच्यो वस्ती चांदी आनी पैसे जप्त केला। ते पुलिसांनी हर्षा नायक हिका दाखयले पूण ते भांगार अर्देच आशिल्ल्याची म्हायती हर्षा नायकान दिली। अजून मेरेन नायक फामिलीचे अर्दे भांगार चांदी आनी पैसे 7व्या आरोप्याकडल्यान पुलीस जप्त करपाच्या मार्गार आसा पूण ह्या नादी त्या 7व्या आरोप्याची अटक जावप चड म्हत्वाचे आसा। ह्या घडणुकेक आता 1 म्हयनो जालो पूण नायक फामिलीचेर ह्या घडणुकेचो परिणाम अजून आसा। आमगेर जाला ते जाला पूण आनीक कोणाच्याच घरात हे जावचे न्हू तशेंच हे चोर कशेच बंदखणींतल्यान सुटपाक जायना अशें आता नायक फामिलीन सांगला। आता 1 महिना जावपा आला, 1 महिना वयर जाले पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा। आमकां अजुनूय आमकां भंय दिसता की फुडें आनी कोणाचेर जावपाक जायना। आमगेर जाल्या ते जाल्या लोकांगेर बी जावपाक जायना आनी ते चोर कशें सुटपाक जायना। काल आमकां फोन आयलो पुलिसाचो की बेल कोणे तरी एप्लाय केला म्हणून पूण ताणें आमकां सांगलें बेल ताका कशीच मेळपाक जायना। आमचे वटेन आमी ट्राय करतले बेल ताका दिवपाक जायना म्हणून पूण ताणें म्हाका सांगलें तुजो एक एडवोकेट काड आनी खरें आमकां बरें केलें ताणें पुलिसांनी की आमकां एडवोकेट काड म्हटलो कित्याक आमकां ताका कसोच बेल दिवपाक जायना म्हणून हांवें म्हजो एडवोकेट धाडलो आनी ताका एडवोकेट सुद्दां आमकां सांगलें की तूं कांय भिनाका बेल ताका कसोच मेळपाना कित्याक सांगल्यार ती केस आहा क्रिमिनल। आतां तो सुटलो बेलीचेर सुटलो। चायल्ड एब्यूज केसीन तो ताणें एप्लाय केला कितें चायल्ड एब्यूज केसीन ताका बेल मेळपाकूच जायना। हांव मानता कित्याक आतां सुटलो फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्याक त्रासान
आतां 1 म्हयन्या पयलीं तुमकां खबर आसा की डेकोरेटी जाल्ली आमची घराक आनी खूब इतली भांगर व्हेल्ले आनी चांदीची जे आयटम्स आसा पळय देवाची सगळी व्हेल्ली. पूण आमी पोलिसांनी तें दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हूण. पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका थंय आनी तो जो 7th पर्सन मिळच आसा पळय ताजे कडेन मोस्टली आसतले आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना. पूण DIGन म्हाका एक एश्युरन्स दिला आनी पोलिसान बी एश्युरन्स दिला की तूं भिवपाची कांय गरज ना की तुजी सगळे भांगर बिंगर मेळटले कित्याक तो 7वो जो मनीस आसा पळय तो आमकां वी आर क्लोज ऑफ दॅट. आनीक आमी अशें देवा कडेन मागता की तो बेगीनूच मेळचो आनी आमची सगळे केस आसा पळय ती सॉल्व जावची. आमकां मॅडम वर्षान सांगला की तूं कांय भिवपाची गरज ना, तुजें भांगर एकान एक आपूण हाडून दिता म्हटला. म्हणून आमी तिजेर एश्युरन्स आसा आनी मेळटलें आमकां 100% आसा. पोलीस ताच्या फाटल्यानूच आसा. चोर ते खिडकीक जे ग्रील नाशिल्ले ती खिडकेंतल्यान भितर आयिल्ले. तुम्ही मागीर आतां ते ग्रील बी लायली न्ही? लायले आमी आतां सगळे लायले. आतां सेफ्टी लायला पूण ते सेफ्टी मोडपाक तांकां टायम लागना. सगळे आतां तांचे कडेन हत्यारां अशी नवीन नवीन आयल्या कांय करूंक शकना. आतां आमी जेन्ना सकाळ फुडें आमी उठ्ठा न्ही तेन्ना म्हाका देवा पयलीं पांय पडटा. देवा बाबा आज तुवें म्हाका न्ही आज म्हाका दीस दाखयलो हो तुका हेल्पफूल म्हणून. पूण म्हाका अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घरा कडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका न्ही भंय दिसता एवरी डे म्हाका. कित्याक आमी जो फेस केला न्ही जो प्रॉब्लेम तो असो कोणाचेर येवपा नाका आनी अशें की आज कोणाचेर हो प्रसंग आयलो आसतलो अशें म्हाका दिसता. दोनापावला आनी म्हापशेच्या घरफोडी प्रकरणात पुलिशेच्या हातीक अजूनय कितेंच लागूंक ना. ताका लागून हेवूय प्रकरण अशेंच उरतलें काय म्हूण दुबाव आशिल्लो. पूण DIG वर्षा शर्मान हे प्रकरण सुटावे करपाचे आव्हान स्विकारिल्ले. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्माच्या नेतृत्वाखाला मुरगांव आनी वास्को पुलिशेन दुबावितांक धरले. बायणा दरोडो प्रकरणाची केस यशस्वीपणान सुटावी केल्ले खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान मुरगांव आनी वास्को पुलिशेक शाबासकी दिल्ली. पूण अजून मेरेन 7वो चोर आनी त्या घरच्यांचे अर्दे पयशे भांगार चांदी अजून जप्त करपाचे आसा. मजगती एका फाटोफाट एक जावपी चोरयांक लागून गोंयांत नाकाबंदी वाडयल्ली. तशेंच लोकांनी बिराडाक रावपी आनी कामाक दवरिल्ल्या कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें आशिल्ल्याचे DGPन सांगिल्ले. मजगती गोंयांत ह्या वर्सा चोरयो, खून, फारपेट आदी चडश्यो गुन्यांवकारी घडणुको उक्ताडार आयिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळे. रातचे दिसा उजवाडार चोर जीवघेणे हल्लो करून घरां फोडून कशे वस्तूंचेर हात साफ करतात ते लेगीत पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या घडणुकांनी लोक लेगीत थर्र भियेल्यात. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुका उपरांत गोंयच्या कायद्यान सुवेवस्था कोसळपाच्या मार्गार आसा वय असो आतां प्रस्न सतायता. गोंयांत वाडट्या घडणुकांनी भर पडिल्ल्यान आतां लोकांनी भिवपाची खरी गरज आसा काय ना हें येता तो वेळच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दिवचले एके गल्लीत मरण आयिल्ले लक्ष्मी भिकाजी शिरोडकर हे बायलेचो खून जाल्ल्याचे स्पश्ट जाल्ले आसा. मजगती ह्या खून प्रकरणात 48 वर्सां पिरायेच्या रमेश मंगेश तेली ह्या दुबावित आरोपीक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. शुक्रारा सकाळी दिवचले भर बाजारा कुशीक एका गल्लीत 51 वर्सां पिरायेच्या लक्ष्मी शिरोडकर हे बायलेची कूड सापडिल्ली. हो खुनाचो प्रकार आसूये असो दुबाव आशिल्लो. त्याच दिसा तपासणे उपरांत रमेश तेली ह्या दुबाविताक दिवचल पुलिशेन ताब्यात घेतिल्लो. लक्ष्मी हिका मारबडे करून नाक दाबून तिचो खून केल्ल्याचें कळटा. पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत लक्ष्मी हिचो खून जाल्ल्याचें स्पश्ट जातकीच शेनवारा सांजे दिवचल पुलिशेन दुबावित रमेश तेली हाका अटक केली. दुबावितान खुनाची कबुली दिल्या अशें कळटा. 2 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या शुक्रारा सकाळी दिवचलच्या बाजाराक लागून आशिल्ले एके गल्लीत जे बायलेची डेड बॉडी मेळिल्ली ते लक्ष्मी भिकाजी शिरोडकर हे बायलेचो खून जाल्ल्याचे आतां स्पश्ट जाल्लें आसा. लक्ष्मी शिरोडकर हिका मारहाण केले उपरांत तिचें नाक दाबून धरिल्ल्यान तिका मरण आयला अशें पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत म्हणिल्लें आसा. लक्ष्मी शिरोडकर
हिचो रमेश तेली हाणें नेमको कित्याक लागून खून केलो ताचें नेमकें कारण अजून भायर सरूंक ना. मात ही घडणूक घडली ते वेळार रमेश आनी लक्ष्मी ही दोगांय सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्ली आनी तातूंतच दोगां मदीं झगडे जाले आनी उपरांत रमेश तेली हांणी लक्ष्मी शिरोडकर हिचो खून केल्ल्याचे उघड जाल्ले आसा. दिवचल पुलिशेन ह्या प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव नोंद करून रमेश तेली हाका अटक केल्ली आसा आनी रमेश तेली हो सद्या दिवचल पुलिशेच्या कस्टडीत आसा. फाटल्या शुक्रारा सकाळी दिवचलच्या अवर लेडी सायबिणीच्या चर्ची फाटले वटेनच्या गल्लीत एका टेम्पोत एके बायलेची डेड बॉडी आसा अशी म्हायती दिवचल पुलिशेक मेळ्ळी. ताचे उपरांत दिवचलची पुलीस उपअधीक्षक श्रीदेवी बीबी आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या नेतृत्वा खाला पुलिशेची एक टीम घडणूक थळार पावली. तांच्यांनी तपास काम हातांत घेतना घडणुकेचो पंचनामो केलो. मजगती फॉरेन्सीक टिमीक हाडले उपरांत फॉरेन्सीक टिमीन लेगीत तपास करून कांय म्हत्वाचे पुरावे एकठांय केले. इतल्या मजगती पुलिशेन आपले परीन तपास सुरू करतना त्या वाठारांतले कांय CCTV फुटेज तपासले तेन्ना रमेश तेली आनी लक्ष्मी शिरोडकर हांचे मदीं झगडे जाल्ल्याचे कांय हालचाली पुलिशेक मेळ्ळ्यो. मजगती काल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयले उपरांत दिवचल पुलिशेन खुनाचो गुन्यांव नोंद करून रमेश तेली हाका अटक केली. लक्ष्मी शिरोडकर ही महाराष्ट्रांतल्या माटणे वाठारांतली आसा आनी ती विधवा आशिल्ल्याचें कळटा. फाटले 1.5-2 वर्सांच्यान तिची दुबावीत आरोपी रमेश तेली हाचे कडेन वळख जाल्ली आनी ही वळख जाले उपरांत दोगांय एकठांय रावतालीं. केन्ना केन्ना ती बाजारांत भोंवताली. तशेंच जे घडणुकेर जे सुवातीचेर लक्ष्मी शिरोडकर हिची डेड बॉडी मेळ्ळ्या त्या वाठारांत ती बरेच फावटी रातच्या वेळार रावताली अशें कळटा. एकंदरीत ह्या खून प्रकरणाचो तपास पुलीस करीत आसात. दिवचलची पुलीस उपअधीक्षक श्रीदेवी बीबी, पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI विकेश हटफडकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. दुबावीत आरोपी जो धरला तो रमेश तेली हाची दिवचल पुलिशेन वैजकी तपासणी केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिमलाकारांचो विरोध चालूच आसा. न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांत युनिटी मॉल प्रकल्पाचें काम सुरूच आसा अशें चिमलाचे थळावे सांगतात. कायदे करपीच अशें करपाक लागले जाल्यार फुडें कितें? पंचायतीन आमचो गळ चिल्लो, आमचो विश्वासघात केलो अशें म्हणीत चिमलाच्या थळाव्यांनी सरकाराचेर तिडक उक्तायली. पळय, ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा ते इश्यू करता. आता 17 तारीख ती केस जाली. 17 तारीखसून ही जी स्टे जी आसा ही 8 जानेवारी पर्यंत कोर्टान कितें केल्ली आसा, एक्सटेंड केल्ली आसा. स्टे आसा कन्स्ट्रक्शनाचेर, त्या लायसनाचेर. इतके आसून गेले आता 4 दीस जाले हो सरकाराचो प्रोजेक्ट. म्हणजे तुमकां कोर्टाचे कांय पडले ना. अरे तुम्ही कायदे मेकर मरे, कायदे करपी मरे तुम्ही. पंचायतीन आमचो गळो चिरलो, विश्वासघात केलो आमच्या बरोबर. बजपाय रोमिओलिन क्लबाक लागिल्ल्या उज्या प्रकरणात चौकशी समितीन खाती तशेंच अधिकाऱ्यांचेर ताशेर ओडल्यात. कागदपत्रांची तपासणी तशेंच प्रत्यक्ष पळोवणी करिनासतना खात्यांनी परवाने दिल्यात. पंचायत संचालनालया सयत प्रदूषण नियंत्रण मंडळा सयत हेर संबंधीत खात्यांचेर फोग काडला.
हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक 6 डिसेंबराक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ह्या घडणुकेची चौकशी करपा खातीर सरकारान दंडाधिकाऱ्याच्या फुडारपणा खाला चौकशी समिती स्थापन केली. उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकित यादव हे चौकशी समितीचे अध्यक्ष आशिल्ले. हे चौकशेचो अहवाल सप्तका भितर सादर करपाक सांगिल्लो. निमणे उत्तर गोंयचो जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी चौकशी अहवाल सादर केलो. ह्या चौकशेच्या अहवालात पंचायत आणि हेर अधिकाऱ्यांच्यो गंभीर चुको सापडल्यात. तशेंच नायट क्लबाक गरजेचे सुरक्षेचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान आनी परवानगी दिल्ल्यान पंचायत संचालनालय सयत प्रदूषण नियंत्रण मंडळा सयत हेर संबंधित खात्याचेर फोग काडला. तशेंच फुडाराक अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हूण सरकारान कसली पावलां उबारपाक जाय हे विशीं 60 शिफारसी ह्या अहवालात नमूद केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्वरी उड्डाण पुलाचें काम चालू आशिल्ल्यान लोकांच्यो बऱ्योच सरकसी चल्ल्यात. पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामा खातीर 2 जानेवारी 2024 ओडीपी बायपास रस्तो ते दामियान दी गोवा तशेंच कदंब हॉटेल ते ओ कोकेरू जंक्शना मजगती रस्तो येरादारी खातीर पुरायपणान बंद आसतलो. गाडयो पर्यायी मार्गावेल्यान वळयतल्यो असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केला. पळय आता एक महत्वाचो आदेश जो आसा तो उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केलेलो आसा. सध्या जो पर्वरी उड्डाण पूल बांदपाचें जे काम चालू आसा ताचे खातीर सध्या कांय रस्ते जे आसा ते 2 म्हयन्या खातीर बंद आसतले असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान काडला. जाल्यार हे जे रस्ते बंद आसतले ते म्हटल्यार 2 जानेवारी 2026 ते 2 मार्च 2026 मेरेन हे रस्ते बंद आसतले. ताचे खातीर सगळ्या लोकांनी जी आसा ती नोंद घेवची. कारण म्हटल्यार जायते लोक दर दिसा त्या रस्त्यांनी यो वच करतात जाल्यार लोकांकूय खंय कन्फ्युजन जावचें न्ही म्हणून हे जे आसा ते रस्ते सध्या बंद आसतले म्हणून हो आदेश जारी केलेलो आसा. सध्या जर आमी एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार ओडीपी ते डॅमियन दे गोवा हो रस्तो आसतलो किंवा कदंबा हॉटेल ते ओ कोकेरू जंक्शन जे आसा तो रस्तो आसतलो. हे रस्ते जे आसा हे 2 म्हयन्या खातीर बंद आसतले असो आदेश जो आसा तो उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केलेलो आसा. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. काणकोण म्हालांतले पाळोळे, हवरे, कोळम, पाटणे तशेंच राजबाग दर्यादेग हे फामाद आसा. 2025 वर्स सोंपपाक आयिल्ल्यान सध्या ह्या दर्यादेगांचेर देशी पर्यटकांची गर्दी दिसून येता. दर्यादेगेर वचपाक पर्यटकांक गाडयो व्हरपाक रस्तो लेगीत कमी पडपाक लागला. इतल्या प्रमाणात पर्यटक ह्या दर्यादेगांचेर दिश्टी पडटात. काणकोणचो हो समुद्र किनारो आमी आसा ताका पाळवळ्या आनी कोळमाच्या अर्दे भागात पाटणे कोळम हो भाग ह्या भागान सबंद काणकोण तालुक्यांत पाळवोचो समुद्र किनारो हो देश विदेशाच्या पर्यटक नकाशाचेर आहा. टुरिजम वर्ल्डाक हो नकाशाचेर पाळवोळे हो समुद्र किनारो आसा. आयज 2025 सोंपत येयला. काणकोणाक 4 रस्ते आसतना पाळवळ्या किंवा कोळमाक येवपाक रस्त्यार एखादी गाडी येवपाक जागो ना. इतलो मोठ्या प्रमाणात देशी पर्यटक एका वेळार ह्या पाळवळे किंवा कोळम भागान विदेशी पर्यटक येतालो. आयज सबंद देशी पर्यटक जावं तो कन्याकुमारी तामिळनाडू ह्या सायडी महाराष्ट्र अन्य राज्यांतलो बहुसंख्य मोठ्या प्रमाणात येयला. सबंद काणकोणच्या ह्या पाळवळे किंवा नगरपालिका क्षेत्रांत जितली समुद्र किनारे थंयचे पर्यटकांनी सबंद फुलून गेला. लोक फक्त नवी वर्साच्या पयलीं सर्ती वच एन्जॉय करतात. लोकांक नवी वर्साची एक मळशीक लागला. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारून. वाळपय पुलिशेन घुवळे वखदाड कारवाय करून वाळपय केटीसी बस स्टँड वाठारांत 338 ग्राम ड्रग्स जप्त केले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 3 जाणांक रंगे हात धरले. उपरांत तांकां अटक केली. जप्त केल्ले ड्रग्स 33,800 रुपया किमतीचे आसात. अटक केल्ले तातूंतले 2 उत्तर प्रदेशांतले जाल्यार एकलो बिहारचो आशिल्ल्याचें कळटा. हे 3 बस स्टँडार ड्रग्साची डिलिव्हरी करपाक आयिल्ले तेन्ना पुलिसांनी सांपळ रचून तांकां धरले. 3गांकूय 13 दिसाच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त आसून आयल्या. वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत ड्रग्स सकट 3 जाणां रंगे हात पकडलेले आसा आणि जो ड्रग्स मेळ्ळो आसा तो 338 ग्राम आसा आणि त्याची जी किंमत आसा हे 33,800 रुपया आसा. ह्या वेळार सध्या 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आणि तेतून जे 2 जण आसा हे युपीचे आसा आणि दुसरो आसा ह्यो बिहारचो आहा. ताका लागून हे जे 3 जाणांक जे अटक केलेले आसा हे परप्रांतीय आसा आणि वाळपे शहरात मध्यभागी जे वाळपे कदंबा बस स्टँड आसा हांगासर ही कारवाई जाल्लेली आसा. ह्या वेळार पोलिसांक
ड्रग्साची सप्लाय जातली ही तांकां टिप्स मेळ्ळ्या नंतर पोलिसांनी सापळो रचून ही धडक कारवाई केल्ली आसा. ही जी कारवाई जाल्ली आसा तितून वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI प्रथमेश गांवस तशेंच सोहम मळीक आणि इतर जे पथक आसा हेंच्यांनी ही धडक कारवाई करून 3 जाणांक रंगे हात पकडलेले आसा. सध्या तांकां न्यायालयान हजर केले आसता. ताका 13 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी ही फावो जाल्ली आसा आणि फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गांवस करत आसा. वाळपे शहरान अशा प्रकारे बिनदास ड्रग्साची सरसपणे विक्री जाता आणि कदंबा बस स्टँड सारखे जे लोकांची गज भाजून आसता ह्या जाग्यार ही सप्लाय जाता ताका लागून लोकांनी चिंता व्यक्त केल्ली आसा आणि अशा प्रकारची ही तस्करी परत सप्लाय जावपाक जायना हाच्या खातीर पोलिसांनी जी पेट्रोलिंग आसा ही सुरू करपाची आणि रातच्या वेळार ही वाहतूक जाता ताका लागून खंय तरी हेजेर आळो बसपाची खरंच गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. वडगावच्या एसजीबीडीए नुस्तें मार्केटात लोकांची नुस्तें विकतें घेवपाक गर्दी आसता, पूण ह्या नुस्त्या बरोबर लोकांक आपल्या वांगडा दुयेंसां लेगीत व्हरपाची पाळी आयल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. ह्या नुस्त्या मार्केटाच्या रस्त्यार बुरशें उदक साठिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच हेर राज्यांतल्यान नुस्तें व्हरपा खातीर वापरिल्लीं बॉक्सां तशींच रस्त्या कुशीक उडयल्ल्यान कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. संबंदीत खात्यांनी हाचेर जाता तितले बेगीन लक्ष मारचें आनी लोकांक थाकाय दिवची म्हणून थळाव्यांचें गाराणें. पळयात पुराय बातमी. त्यात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही